हालींच खूब गोंयान ज्यो पॉलिटिकल घडामोडी आसा त्यो घडल्यो, जे मंत्री आशिल्ले तांचे भितर मंत्रिमंडळान फेरबदल जालो आनी खुबश्या लोकांचे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण जाले की अशें जालें तरी कित्याक आनी हें जाल्या मागीर पक्षाक हाजो कितें फायदो. आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्रश्नांचें उत्तर जर कोण आमकां सारकें दीत जाल्यार ते भारतीय जनता पक्षाचे जे गोंयचे जे प्रदेश अध्यक्ष आसा तशेंच राज्यसभेचे जे MP आसा सर सदानंद शेट तानावडे आमच्या वांगडा आसा. सर, म्हाका दिसता खुबश्या लोकांक हो प्रश्न पडलाच आसतलो की जेन्ना अशें जाता की जो मनीस पार्टी कडेन निश्ठावंत आसा, जे इतलीं वर्सां पार्टी खातीर काम केलां, ताका खंय तरी ताजें मंत्रीपद काडून जे हालींच पक्षान जांणी प्रवेश केला तांकां मंत्रीपद मेळटा. तुमकां गजाली अश्यो आयकूंक येता की जे प्रॉपर जे तुमचे पक्षाचे लोक आसा तांचे भितर खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट जाला की पक्षा खातीर इतकें काम करून मागीर कितें फायदो. म्हाका दिसता तांकां तुमी उत्तर दिवपाची गरज आसा. एक म्हणल्यार हांव आमचे निलेश काब्राल, आमचे कुडचड्याचे आमदार आनी गोंय राज्याचे आदले PWD मिनिस्टर, तांच्यांनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी तांकां आफोवन हाडून सांगलें की तुमी मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवपाक जाय. कारण वयर तांकां जशें सांगतकच तांच्यांनी इमिजिएटली सांगलें आनी तांच्यांनी इमिजिएटली वेळ न करता आपलो मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो. आनी ती तेची ग्रेटनेस आसा, कारण पार्टीचो सादारण एक 2011 पासून पार्टीचो कार्यकर्तो आनी पार्टीचो कोर टिमीचो मेंबर आसा. आनी त्यामुळे त्यांनी व्हडपण दाखयलें आनी पार्टीन पार्टी म्हणजे पक्ष, कारण नॉर्मली मंत्रीपद हें मुख्यमंत्री फायनल हें करता, पण हें जाल्या नंतर सुद्दां जेन्ना केंद्रान उलयलें आनी तांच्यांनी एक मंत्रीपद खाली करून दुसऱ्याक मंत्री करपाक जाय जेन्ना ठरलें, तेव्हा त्याने खूप व्हड मनान आपलें मंत्रीपद सोडलें. हांव तेचें खरोखर अभिनंदन करता. आनी कार्यकर्त्याची एक पार्टीक लागून एखादें जर निर्णय जाय जाल्यार तो निर्णय घेवपाची क्षमता ताचे भितर आसा, हें तांणी हातूंतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. तरी कार्यकर्त्यां मदीं नाराजी अशी दिसली, कारण निलेश काब्रालांचे तांचे समर्थक तांचे कार्यकर्ते आशिल्ले ते खंय तरी नाराज जाले की अश्यो घडामोडी घडल्यो. निलेशान अजिबात हें ना. काल सुद्दां आज ताचो हांव इंटरव्यू पळयतालो, त्याने प्रत्यक्ष प्रामाणीक त्याने म्हणलें, कारण बरेचदा कशें आसता कांय मतदारसंघात स्वताचे वैयक्तीक तेचे स्वभाव आसत, तेची करपाची काम करपाची पद्दत आसत, ताका लागून ताणें बरेच लोक जोडले आनी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान माध्यम ताका घरा मेळूंक येताना खूब जाणांची प्रतिक्रिया आसता ते कार्यकर्त्यांची डेफिनेटली आसतात. कारण आपल्या एखाद्या लिडराक रिजिग्नेशन दिवचें म्हणटकच एक फिलींग आसा. पण त्याने काल एक मुलाखतीन सुद्दां सांगलें न्यूजपेपर की आपण पूर्णपणे पार्टीच्या निर्णया बरोबर आसा आनी पार्टीक आपण पूर्णपणे वावुरतलो आनी जे कार्यकर्त्यांक मनान वायट दिशिल्लें आसा तांकां समजोवपाचो प्रयत्न करतलो. सर, अशें पॉझिटिव्ह घेतिल्लें आसा ताणें. सर, अशें आयकूंक येता की 2-3 मंत्र्यां मदीं फेराबदल जातले तेन्ना पयले निलेश काब्राल जाले तेन्ना लोकांचें अशें आसा की आनी 2 मंत्री खंय तरी बदलपाक शकता. त्योय गजाली चल्ल्यात. ह्या गजालींचें तथ्य कितें? म्हाका तरी आतां संदर्भान हें कांय अशें दिसना, आनी आसलें जाल्यार मुख्यमंत्री सांगपाचें त्या संदर्भान कांय ना. आनी त्यामुळे व्हड मनान हांव सगळ्यां पयलीं हाचें निलेश बाब ताणें खरोखर व्हड मनान एक कार्यकर्तो, कारण 2011 पासून पार्टी बरोबर आसा, म्हणजे ताणें 3 वेळार आमदार आसा आनी एक कुडचड्या मतदारसंघा भितर ताणें बऱ्या तरेन पार्टीचें काम उबें दवरलां. आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान ताणें सांगल्या नंतर वेळ न करता इमिजिएटली राजिनामो दिलो आनी त्यामुळे त्याचें खरोखर अभिनंदन करता. खंय तरी सर अशें आयकूंक येतालें की हे जे मंत्रिमंडळान फेरबदल जाला ते लोकसभा इलेक्शन येता ताजो खंय सावथ गोवान फायदो जातलो. हे जे मंत्रिमंडळ निलेश काब्राल हो आमचो पार्टीचो कोर टिमीचो मेंबर, त्यामुळे त्याची जबाबदारी जी आसा ती संपूर्ण गोंय जबाबदारी आसा. आनी त्यामुळे मंत्रीपद राजिनामो दिलो म्हणून आपण खंय तरी उगी रावतलो अशें ना. कालूय ताणें स्पश्ट केल्लें आसा, पूर्णपणे पार्टीन दिल्ली जबाबदारी आपण पूर्णपणे पार पाडटलो आनी आपल्या मतदारसंघात जी लीड पार्टीक मेळून दिवं जाय तो दितलो म्हण. थँक्यू. देव बरें करूं सर. तर हे आशिल्ले भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, तशेंच राज्यसभाचे MP आसात आनी खुबश्या लोकांचे जे म्हाका दिसता मनान प्रश्न आशिल्ले ह्यो ज्यो घडामोडी जाल्या मंत्रिमंडळान जे फेरबदल जाला ताजे खुबशे लोकांक प्रश्न आशिल्ले, थोडक्यान तांच्यांनी तांकां सगळ्यांक हांगासर जाप दिल्या. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी.